नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्धा पंचशतमानोत्सवाच्या निमतान गोंयांतल्या श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या 550व्या वर्साच्या उत्सवात तांणी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार 77 फूट उंचायेच्या श्रीरामाच्या काश्या पुतळ्याचें अनावरण तांचे हस्तुकीं जालें. तशेंच रामायण थीम पार्क गार्डनाचें उक्तावणूय प्रधानमंत्र्यांनी केलें. ह्या वेळार उपस्थितांक संबोधीत केल्या उपरांत सर्धा पंचशतमानोत्सवा निमतान खाशेल्या टपाल नाण्याचें यादस्तीक म्हणून अनावरण केलें. गोंयची वळख हांगच्या संस्कृतीन आपलो मूळ स्वभाव तिगोवन दवरला. गोंयच्या पवित्र भूमीक आध्यात्मीक म्हत्व आसा. सेवा भावना ह्या मठाची वळख आसा. आयज मठान एक नवो अध्याय बरयला अशें आपल्या उलोवपांत प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. विकसीत भारताची वाट एकवटापासून सुरू जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक आत्मनिर्भर करपा खातीर 9 मंत्र दिल्यात. उदकाक तशेंच न्हंयांक वाटावपाचो यत्न करचो, तशेंच एक पेड माँ के नाम हे मोहिमेंत वांटेकार जावपाचो उलो तांणी मारलो. सैमाची राखण करप म्हळ्यार आपलो धर्म समजप अशेंय तांणी सांगलें. उण्यांत उणें एका गरीब व्यक्तीक गरिबींतल्यान वयर सरपाक आदार दिवन आमच्या अर्थवेवस्थेक आनी उद्देगाची रक्षा करपा खातीर स्वदेशी आंदोलनात चालना दिवची अशें संत भक्त आनी नागरिकां कडेन प्रधानमंत्र्यांनी मागला. पर्तगाळ आनी उडपी हे दोनूय मठ आध्यात्माचें जितें उदाहरण जावन आसा. फुडले येवपी पिळगेक विनम्रता, संस्कार आनी सेवेचें प्रतीक आशिल्ल्या ह्या मठांतल्यान निरंतर उर्जा मेळत रावतली अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी मुखार उलयतना सांगलें. दिव्य भाव भूमि को स्थापित किया था। श्रीमद नारायण तीर्थ स्वामी जी द्वारा 1475 में स्थापित यह मठ उसी ज्ञान परंपरा का विस्तार है और उसका मूल स्रोत जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जैसे अद्वितीय आचार्य है। मैं इन आचार्यों के चरणों में सिर झुकाकर नमन करता हूं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उडुपी और पर्तगाली दोनों मठ एक ही आध्यात्मिक सरिता की जीवंत धाराएं हैं। भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची काल सांगता जाली. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात जाल्ल्या समारोप सुवाळ्यात फामाद अभिनेते रजनीकांत हांकां चित्रपट क्षेत्रांतल्या 50 वर्सांच्या कारकिर्दी खातीर भोवमानीत केले. फुडले 100 जल्म लेगीत आपूण अभिनेतो म्हणून जल्माक येवचो अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली. My heartfelt thanks to Central Government for honoring me of 50 years of acting in cinema and Goa Ministry. I'm really congratulating them the way you are hosting it, sir. 50 years acting in cinema. If I look back, it seems like 10 or 15 years. Time flew just like that. That is because I love cinema and acting. So even 100 Janams, if there is there, I would like to born as an actor, as a Rajinikanth. फुडल्या म्हयन्याचे 20 तारखेक जिल्लो परिशद वेंचणुको जातल्यो अशी घोशणा गोंय वेंचणूक आयोगान केल्या. 50 जिल्लो पंचायत सुवातांनी 8.68 लाख मतदार आसात. ही वेंचणूक मतपत्रिकेचेर जातली. पुराय गोंयांत 1284 मतदान केंद्रां उबारल्यात, जातूंत उत्तर गोंयांत 658 आनी दक्षिण गोंयांत 624 मतदान केंद्रां आसात अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयुक्त मिनिनो डिसोजा हांणी दिली. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या घोशणे उपरांत पुराय राज्यांत आचारसंहिता लागू जाल्या. Receipt of nomination will be from 1st December 2025, which is a Monday, to 9th December 2025, Tuesday, from 10 a.m. to 1 p.m. 7 days except 3rd December being a public holiday and 7th December being a Sunday. The scrutiny of nomination will be done on 10 December 2025, which is a Wednesday,
10 a.m. onwards till scrutiny is complete. The withdrawal of candidature will be on 11 December 2025, which is Thursday, 10 a.m. to 2 p.m. The list of contesting candidates will be published on 11 December 2025, Thursday after 2 p.m. The date of poll, as already said, 20th December 2025, Saturday. Timings are from 8 a.m. to 5 p.m. Date of counting is 22nd December 2025, Monday, 8 a.m. till counting is completed. पोरने गोयचे ICAR शेतकी संशोधन संस्था आणि फोंडेच्या स्पायसीस बोर्ड हांच्या जोड पालवान 26 ते 28 नोव्हेंबर मजगती 3 दिसांच्या ताक वाडोवपी कार्यशाळेचे आयोजन जाले. गोंयांत मसाल्यांच्या लागवडीचो विस्तार करपाचो भर दिवपाचे आवाहन ICAR शेतकी संशोधन संस्थेचे संचालक प्रवीण कुमार हांणी केले. अभी आज के दिन ही हमने 3 दिवसीय एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज हमने समापन किया है और कैसे मसाले की खेती की जा सके, कैसे किसानों की इनकम बढ़ाएं. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार निरंतर प्रयास रहता है कि किसानों की इनकम खेती में कैसे उनकी इनकम बढ़ाए. उनकी इनकम बढ़ाने के लिए तो मसाले, क्योंकि गोवा क्षेत्र के अंदर मसालों की भी खेती की जाती है, तो मसालों की उत्तम वैरायटी की जानकारी देने के लिए, उत्तम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की जानकारी देने के लिए आज हमने 32 किसान भाई और बहन गोवा के विभिन्न क्षेत्रों से हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए. 3 दिन से ट्रेनिंग थी और इस ट्रेनिंग जो बेसिकली ये जो SC फार्मर्स है और ST फार्मर्स है उसकी कैटेगरी से ये हमारे बहन भाई थे. और जो स्पाइस बोर्ड है कोचीन का, ये ट्रेनिंग उन्होंने हमें स्पॉन्सर की थी. 42 कोटी रुपया खर्चून धारगळ 2 खांब हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर उड्डाण पुलाच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बसयलो. ह्या वेळार थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकार, सरपंच अर्जुन कानोळकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना 2 खांब धारगळ हांगा जावपी येरादारी कोयंडीचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर उड्डाण पूल भोव गरजेचो आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. Under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, आम्ही सातत्यात पळयता की सेफर हायवे मॉडर्न डिझाईन आणि व्यवस्थित रित्या अशा पद्धतीचो ॲक्सेस हो लोकांक मेळचो, जेणे करून ॲक्सिडंट प्रोन सगळे कमी जावचे. म्हणून तर अशा पद्धतीचे आम्ही हायवे जे आसा हो करता. हो 1 किलोमीटरचो फ्लायओव्हर आम्ही हांगासर डेव्हलप 45 क्रोर्साक करता. 4 स्पॅनचो रोड आसतलो 32 मिटरचो ईच. त्याची कॅरेज वेट जी आसा ही 24 मीटर आसा. विथ इज अगेन द 6 लेन. कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो कन्हैयाजी लाल अग्रवाल हो प्रोजेक्ट टार्गेट दवरून आमी काम करता. नोव्हेंबर 2026 पर्यंत हो प्रोजेक्ट पुराय जावपाक जाय आनी हो प्रोजेक्ट पुराय जावपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय. कारण आमी पळयता की प्रोजेक्ट चालू आसतना वेगवेगळ्यो गजाली हांगासर जे सहकार्य जाय ते स्थानीक पंचायतीन दिवचें पडटलें, स्थानीक लोकांनी दिवचें पडटलें. जाल्यार लोकांक संवय जाल्ली आसा काम चालू आहा मरे ते बंद कर वेगवेगळ्या कारणां खातीर. ही मनोवृत्तींतल्यान भायर जर सरत जाल्यार दिल्ल्या टार्गेटान 540 दिसाच्या भितर की हांगासर जावपी जे म्हणजे हायवे वयलो मुवमेंट हो फास्ट ट्रॅक पैकी जातलो. हांगासर कंजेशन जावचें ना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें जें आसा इट इज सेफ्टी. जे भुरगे हो रोड क्रॉस करता हेवटेच्यान तेवटेन तांकां पोंच्या पोंदा तो क्रॉस करपाक मेळटलो. ह्या लोकांक तेवटेच्यान वचपाक मेळटलो. आनी दोनूय सर्वीस रोड आसा, हे सर्वीस रोड चालू उरतले. दक्षिण अस्तंत बंगालातल्या खाडीत तयार जाल्ल्या दितवा चक्रीवादळाचे स्वरूप आता खर जावपाक लागला. तामिळनाडूतल्या थुत्तुकोडी वाठारात व्हडा प्रमाणात उटंगराचो पावस पडत आसा. ताका लागून बऱ्याच वाठारांनी उदक भरपाच्यो घडणुको घडल्यात. चक्रीवादळ उत्तर आनी उत्तर अस्तंत दिकेन मुखार सरता. 30 नोव्हेंबर फांतोडेर मेरेन उत्तर तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी दक्षिण आंध्र प्रदेशाच्या दर्यादेगांचेर हे चक्रीवादळ पावपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी गुजरात वडोदरांतल्या सरदार @150 कार्यावळीत वांटो घेतलो. सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी सदांच शेतकारांच्या समस्यांक उतर सोडपाचो काम केल्लें. शेतकारां खातीर तांणी तेढा आंदोलनात भाग घेतिल्लो अशें वडोदरांतल्या कार्यावळीत उलयतना JP नड्डा हांणी सांगलें.
आणि इथल्या खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.